टेम्पररी हाऊस नंबर्स बीन दिवपाचे आशिल्ले. सो मोस्ट ऑफ द पंचायत सेक्रेटरीज हॅव बीन आस्किंग फॉर this thing affidavit from the people when they are not supposed to do that. आणि मिनिमम कितें तरी जे important documents आसा 3 documents which are needed for the temporary structures, so they are involved in this asking for affidavit. So what action will you be taking? If anybody gives it in writing to me, a written complaint against any panchayat secretary or panchayat, I will take strictest action against the panchayat. हे कायद्याचे भायर ते आपली मागणी करता लोकां कडेन, लोकांक सतोवपाक. आनी लोकांक केन्ना ते सतयता, जेन्ना लोकां कडेन पयशे घेवपा जाय हावज नंबर दिवपाक. हांवें म्हणून सारको मिनिमम सिम्प्लिफायड प्रोग्राम केल्लो आसा. सादें नुस्तें एक एप्लिकेशन जाय हावज नंबर अलॉट करपाक, एक फोटोग्राफ मारपाचो आनी सर्वे नंबर घालपाचो आनी ते एज प्रूफ हें घर एक्जिस्टींग आसा म्हूण पंचायतीन दिवपाचें आनी पंचायत तांकां हावज नंबर दिता. हें केलें म्हणून घर लिगल जायना. लिगल करपाचो प्रोसिजर दुसरो तो आतां येतलो, आमी हाडटले ते योग्य वेळार. ह्यो ओन्ली अलॉटिंग अ हावज नंबर, एक आयडेंटिफिकेशन. नाजाल्यार हजारांनी हेजे पयलीं घरां आसलीं हावज नंबरूच ना, म्हणजे तांकां ओळख ना. ते आमचे गोंयकार न्हू, ते घरान रावता ते. हांव दाखयता विलेजीन कितलीं घरां तशें आतां हावज नंबर आतां दिला ती हे काळार. पूण हेजो अर्थ हे न्ही की आमचे सेक्रेटरी आसा, आमचे थोडे पंचायत बॉडी आसा, आपली मनमानी करता, डॉक्युमेंट मागता, हें ते आड म्हूण सांगता, हे गरजूच ना. हांव सोमारा मिटींग घेवन हें परत थ्रॅश आवट करून आनिकूय जाय जाल्यार आनीक सर्क्युलर काडटलो आनी जे तोरी आसतना इन्सिस्ट करता हांव तेजेर कारवाय करतलो. हें हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां.